नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक आणि एक खास कार्यावळ तुमच्या मुखार घेवन येता. पण आयचो हो दीस खूब खास आसा आमच्या खातीर. हांव सद्या पर्रा ह्या गांवांत आसा आनी एक फामाद अशी हांगासरली जागा आसा जी पळयल्या नंतर तुमकां सुद्दां कळटलें की आमी खंय आसा ते. कारण खुबश्या फिल्मांनी ही जागा तुमी नॅशनल लेवलाचेर पळयल्या आसतली. बट हांगासर आयल्या उपरांत सांजेच्या वेळाचेर पावस पडटा आणि हातान समजा एक बरो गरम चायचो ग्लास आसा जाल्यार खूब बरें दिसतलें. हें सद्या म्हाजें इमॅजिनेशन आसा, कारण आमी सद्या एका खास कामा खातीर आयिल्ले आसा. कारण आयचो दीस तितलोच खास आसा. तें कारण म्हळ्यार आयज दोन गजाली आसा. सगळ्यान पयली पुराय गोंयकारांक क्रांती दिसाची हांव परबी दितात. तशेंच अशें एक व्यक्ती जाका आमी खूब वर्सां सावन पळयता, खूब वर्सां आमी तांचें काम पळयता. एज अ यूथ लिडर म्हणून ते गोंयांत सामके फामाद आसा. युथांक केन्नाय फुडें काडपाक तांकां कितें मदत जर जाय जाल्यार ते सदांच तयार आसता. आनी आज आजून एज अ मिनिस्टर म्हणून तांकां आमी पळयता आसतना खरेंच तांची कामां, तांचे सगळे जे कितें प्लॅन्स आसात ते आयकतना आमकां खऱ्यांनीच खूब मनान खूब खोस भोगता की येस, करेक्ट लिडरशीप आमच्या गोंयांत आसा. मिनिस्टर फॉर सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी, वेस्ट मॅनेजमेंट, पोर्ट्स आणि रुरल डेव्हलपमेंट सर मायकल लोबो सर आमच्या बरोबर आसा. सर, वेलकम टू द शो. आणि सगळ्यान पयलीं आज मायकल सरालो बर्थडे आसा, सो सगळ्यान पयलीं विशीस पुराय गोंयच्या वतीन सर तुमकां विश करपाक सोदता. मॅनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे सर. थँक्यू सर, मिनिस्टर जाल्या उपरांत हो पयलो बर्थडे आसा. बट अजून 8 महिने 9 महिने जाल्या सर एज अ मिनिस्टर. कशी जर्नी आशिल्ली अजून पर्यंतची? 11 महिने झाले. 11 महिने. ओ जुलैच्या 13th वी आर कंप्लीटिंग 1 year. ओ I ओके. am completing 1 year as a minister. मिनिस्टर. And a journey quite good. A good experience. इथून खूपशे गजाली आम्ही केल्ल्यो आहा. जे डिपार्टमेंट हांवें मागून घेतलेले वेस्ट मॅनेजमेंट, बरोबर. ह्या डिपार्टमेंटानसून आमी खुबशीं कामां केल्लीं आहा. खुबशे प्रोजेक्ट आमी फुडें व्हेल्ले आहा. आनी वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणटकूच कोणाकूच नाका हो डिपार्टमेंट. हो कोणें आदी कोणा कडेन आसलो जाल्यार म्हणजे आदी म्हणजे तेन्ना तो इट वॉज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हे आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट, तेच्या अंडर आसलें. आमी हो सेपरेट मिनिस्ट्री केल्ली आहा. इट इज अ वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री अँड इट्स क्वायट अ गुड एक्सपिरियन्स फॉर मी बिकॉज आय वर्कड अर्लियर ऑल्सो. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन फॉर्म करपाक मेन तेजो हे जो आसलो म्हणजे प्लांट जेन्ना आमी बांदलो तेन्ना मिनिस्ट्रीन आहली, कॉर्पोरेशनूय आहलें आनी ते अंडर हे आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट म्हणून पर्रीकर दवरूंक सोदतालो. हांवें ताका सांगलें तेन्ना की अर्बन डेव्हलपमेंटाच्या अंडर तूं दवरशी जाल्यार हें चलचें ना, कित्याक इतलीं वर्सां अर्बन डेव्हलपमेंट फेल जालें. आनी जो तर आमी वी टेक दीस अंडर अ कॉर्पोरेशन, देन वी वील डेफिनेटली be able to give justice to this department, and hence this corporation was formed. And the brain behind this was of the corporation was me, but हे गोंयान निवड जावचे, क्लिननेस येवचे म्हणून मनोहर पर्रीकराचें तें विजन आसलें 2010-11 when he was campaigning to become the chief minister in 2012. And I'm happy to be part of his dream project. आणि हे आमी फुडें व्हरोन आमचो प्लांटूय सक्सेसफुली बांदलो आमी. सो जर्नी वॉज क्वायट फॉर दीस 1 year. दीस मिनिस्ट्री ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट आमी जी फॉर्म केली तितून खुबशीं आमी कामां फुडें व्हेल्लीं आहा. आजुनूय सेकेंड प्लांट आमचो जो येवपाक आहा काकोरा, तेकाय आमी फावंडेशन स्टोन घातलें आनी कामूय चालू केलें थिंगा. आतां पॅन्डेमिकानसून हें जाल्या उपरांत मातशें काम स्लो जालां. लेबर फोर्स कमी जाल्या आनी वेगवेगळे जे इश्यूज आहा तितून ते म्हाका दिसता हेचे फायनान्शियल आसूं आनी कितें आसूं ते वी वील हॅव टू ओवरकम ऑल दीस इश्यूज. वी वील हॅव टू लूक इन टू दीस हाव वी कॅन tide it over difficult times
बरोबर. सर डिफिकल्ट टायम आनी पॅन्डेमिकाचो तुमी इश्यू काडलो. एक गोश्ट आमी गोंयान खास करून पळयली, हांव ओवरऑल गोंय कित्याक म्हणटा कारण जेन्ना लॉकडावन डिक्लेअर केले गोंयान आनी पुराय भारतान, तुमी सगळ्यान पयले लिडर आशिल्ले जे व्हेरी नेक्स्ट डे भायर सरून लोकां खातीर किंवा जे फ्रूट ऑर वेजिटेबल्स जे वेंडर्स आसतात तांच्या खातीर किंवा जे मायग्रंट्स आसात तांच्या खातीर प्रत्येक फिल्डांतलें काम करपाक व्हेरी नेक्स्ट डे हांव म्हणपाक शकता, कारण आमी पळयल्लें आसा. सो हे म्हणजे एक प्रिपेरेशन जें आसता म्हणजे खंयच्या सिच्युएशनान केन्नाय फाल्यांच्या फाल्यां काम करपाची, ही कशें कितें जालें सर? See, important was we had seen the pandemic coming in all the other countries like European countries, especially Spain, Italy असो आणि अमेरिका असो, युरोप असो, दुसऱ्यो युरोपियन कंट्रीज. सो हितून आमी पळयलें की जे त्रास जावंक शकता जाल्यार ते एल्डरली लोकांक सुबेज आनी धाकटे भुरग्यांक. आनी एल्डर्स जे थिंगा आहले ते एल्डर्स म्हणजे तेंची 90 एंड अबव. थिंगा लोक 90, 100, 104, 105, 108 अशेंच आसता, म्हणजे बरे फीट आसता ते लोक. आनी गोंयान म्हाका दिसता आनी इंडियेक आमचे खूब कमी. सो वी हॅव immediately when I saw it that we are going into a lockdown and people will have problems, so we said that we will come out no matter what. मास्क घातले आमी सगळे जाण यूथ भायर सरले. आमी युथाचो ग्रूप केलो सगळे विलेज वायज, एंड हो विलेज वायज जो ग्रूप आहलो स्पेशली कालांगूट, कांदोली, आरपारानाग व पार्रा, हो पयलीं आमी ग्रूप तयार केलो की हेणी आमच्या लोकांक वचून हेल्प करप आनी स्पेशली एल्डर्सांक हेल्प करप जे कोणाचे घरान कोण ना सामान हाडपाक आनी कितें. सो लॉकडावन जालें, सगळेंच लॉकडावन जालें आनी 8 दीस पयले लोकांक खूब त्रास जाले. आनी ह्या 8 दिसांक आमकां जाता तितलो आमी प्रयत्न केलो लोकां कडेन पावपाक. लोकांक कितें नो डावट पयले इनिशियली फर्स्ट 5 days वॉज क्रुशल. वेजिटेबल्स केम फ्रॉम बेलगाम व्हेरी एक्सपेन्सीव. थोड्या लोकांक खूब एक्सपेन्सीव मेवले. आमी हेल्प केले खूब जाणांक की ते थोड्या जाणांक फ्री बसून दिवपाक जे कोणाक घडना पळय तांकां. ओ थोडे वेजिटेबल आमकां आमी बेलगांवसून हाडटना आमी तांकां सांगून हाडलें की बाबा आमकां सवाय दिया, नाजाल्यार वी आर कमींग इन बॅड दीस थींग वीथ पीपल दॅट सो एक्सपेन्सीव वेजिटेबल ज्यो 4 दीस पयलीं टमाटो 20 रुपया आहली ती ऑल ऑफ अ सडन 40 रुपीज जाली. खूब लोकांक आमच्या गोंयकारांक त्रास जाले. पूण हितून म्हाका दिसता वी हॅड टू कम आउट एंड हेल्प, नॉट लुकींग एट मनी ऑर समथींग लायक दॅट. जे पयशे सुबे जा म्हणून टमाटा दिवप ना लोकांक वो घेवप इकोप ना हाडून. जे वी ब्रॉट एंड टोल्ड दोज पीपल हू एवर आर द सेलर्स ट्राय टू सेल इट एज मच एज लेस, बट वी हेल्प द पीपल. लोकांनी त्या दिसान मातशे लोक वयर सकला जाले, पण मॅक्सिमम लोकांक आमी पावयले. बरोबर. जावं वेजिटेबल जावं ग्रॉसरी जावं आनी कितें. सो सर आता कोरोनाचे म्हाका दिसता आफ्टर लॉकडावन 2 ते 2.5 म्हयने सर गेले आनी आतां नेक्स्ट कितें म्हळ्यार तुमी सदांच जर पर्सनली तुमकां जर लोक वळखता जाल्यार तुमी सदांच पॉझिटिव्हली अप्रोच दवरता खंयच्याय गोश्टी कडेन. जर आतां सुरू जावपाची आसा खंयची गोश्ट जाल्यार ती पॉझिटिव्हली कशी घेवप आनी पॉझिटिव्हली कशी, कारण तुमी अशा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा तितूर ट्युरिजम आसा, प्लस तुमी आख्खें गोंय पळयता आसतना वॉट नेक्स्ट कोरोना व्हायरसान? सी इम्पॉर्टंट इज कोरोना व्हायरस येयलो आनी आमी वी लुक्ड एट सेवींग आवर सेल्फ फर्स्ट. सगळे लोक खुबशे लोकांनी चिंतले की आमी मरत काय. सगळे लोक भिवन रावले. लॉकडावन जाले आनी हे 4 लॉकडावन 5 लॉकडावनान म्हाका दिसता खंय तरी इकॉनॉमीक क्रायसीस जाल्यो. जेन्ना लॉकडावन बंद केले तेन्ना इकॉनॉमीक क्रायसीस जाल्यो. पयलीं लोकांनी चिंतूंक ना की इकॉनॉमीक क्रायसीस कितक्यो जातल्यो, कितें जातलें. जॉब लॉस जाले, बिजनसीस शटडावन जाले आनी हे हितून म्हाका दिसता खुबशे गोंयकारांक त्रास जाल्ले आहा. जे लोक दुसरे स्टेटीनसून हिंगा कामाक येयल्ले मायग्रंट्स ते रिटर्न गेले. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ठप्प पडली आहा. तितून हॉटेल इंडस्ट्री फाल्यां पासून चालू करूंक गेले आमी आनी 8 दिसांनी म्हटलें आमी चालू करता. जाल्यार तितून काम करपी भुरगे ना. म्हणजे जे कोण किचन युटिलिटी जावं ते डिश वॉशर आसूं, फ्लोर साफ करपी आसूं, टॉयलेट्स जे ह्या मेंटेनन्स करपी आसूं, सेवेज ट्रिटमेंट प्लांट चलोवपी आसूं, ह्या आमचे हॉटेल इंडस्ट्रीचे जे भायले लोक जावं ते कॅलकटाचे लोक हिंगा येवन काम करताले हॉटेलांनी, ते आयज आमकां
ना आनी तांकां हाडपाक मातशें आनी 1 2 3 4 म्हयने लागतले and whereas they will also have to see what is happening in their state, whether the virus is under control, whether they can travel तांकां easily आहा or ना, train आहा or ना, हे सगळे problem आहा because we are coming out of this virus. By the time we come out of this virus, say next 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, we are going to face economic crisis. Right now we already started feeling the heat. पूण जेन्ना खऱ्यांनीच आमी भायर सरतले तेन्ना इकॉनॉमीक क्रायसीस बरे मोठे जावपाचे आहा हे म्हाका दिसता. तितून जे प्रिकॉशन्स आमी आयज घेवपाक जाय ते म्हाका दिसता आमी चालू करपाची गरज आहा की हो वायरस येयल्लो आहा, वायरस इज कम हियर टू स्टे टील द वॅक्सीन कम्स और सम मेडिकेशन कम्स. सो वी नीड टू फायट द वायरस, हॅव अ प्रोटेक्टीव गियर ऑलवेज लायक अ मास्क. हांव मास्क म्हणटा पळय ते घेवनूच भोंवता सो दॅट म्हाज्या बॉल्सान चालूच आसता तें. सो एक गोष्ट सांगपाक सोदता की जे व्हिडिओ पळयतात थोडे जाण असतात तो क्वेश्चन हांव सराक विचारतलो. मास्क हे आसा पयलींच सांगपाक सोदता, जस्ट इंटरव्यू घेता आसतना आवाजा खातीर कांय त्रास जावपाक जायना. सोशल डिस्टन्सिंग धरून सद्या आमी उलयता तुमचे कडेन. सो क्रिटिसायज करच्या पयलीं मातशे 2 फावटी चिंतपाक जाय की टॅक्निकली इंटरव्यू घेतना कितें प्रॉब्लम येवपाक शकता तोय बीन. सर एक गोष्ट तुमकां विचारपाक सोदता. मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज वी आर इन अ ओपन एरिया. येस. आनी जेन्ना लोकां कडेन आमी उलयता तेन्ना मास्क घालपाकूच जाय, व्हेरी इम्पॉर्टंट. बरोबर. आनी म्हाका दिसता हे मास्क घालून आमी काम चालू करपाक जाय. हे इकॉनॉमीक जे रिवायवल हांव म्हणटा हो क्रायसीस जे आतां आमकां स्टार्ट जाल्ले आहा आनी हे फुडें वचोन आनीकूय वाडटले हे क्रायसीस. आनी जे टायमार पासून वायरस काबार जाता 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 आमकां दिसतले तेन्ना इकॉनॉमीक सिट्युएशन हाव we are going to look at it, how we are going to come out of it, how we are going to start the businesses. It is not that easy. To shut down it is very easy. Anything you want to shut down, you can shut it down tomorrow. Shutter down केले बंद केले चालू करपाक खूब टायम लागता. सो हे इकॉनॉमीक रिवायवला खातीर जे इंडियन ट्युरिस्ट आमचे मोठ्या प्रमाणान गोंयांत येताले, फॉरेनर येताले, हे येताले ते, सो तेंचे कडेन पयशे आसतले काय येवपाक. आय एम टॉकिंग अबाउट द मिडल क्लास एंड अपर मिडल क्लास. द रिच our top businessmen, they will always come down for a holiday, but the more tourists who are coming were the upper middle class and the middle class. So this is where we have to see whether those people will afford to come down. Prices will have to come down of the room rates, they खूप food items सगळे बाकीचे सगळे वस्तू, fares of rent a car, taxi, बाकीचे सगळ्यांनी कमी करचो पडटलो प्रायस. सो ऑटोमॅटिकली सद्याक ही इंडस्ट्री, ट्युरिजम इंडस्ट्री चालू करपाक आमकां कॉम्पिटिटीव प्रायसीस दिवचे पडटले. कित्याक सगळ्यां कडेन पयशे आसचे ना. सो आमकां हे सगळे मेजर्स घेवचे पडटले आनी स्टार्ट करतना बॅक अगेन एन आय एम टॉकिंग अबाउट आवर एंटायर कोस्टल बेल्ट ऑफ गोवा, द इंटिरियर्स ऑफ गोवा, द डिफरंट टायप्स ऑफ ट्युरिजम जे आमी आयज दिता लोकांक. हितून युनीक म्हाका दिसता पळय तें आमचें गोंय जे भितर आहा, नॉट ओन्ली द कोस्टल बेल्ट, जे भितर गोंय आहा आमचें, वेदर इट इज मया कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं, तुमची नेत्रावली आसूं, तितून सांग्यारो आसूं, थिंगासोर जे कुळागरां आहा, थिंगासोर जे आमचे वेजिटेशन्स आहा, थिंगासोर जे आमचे फार्म हावजीस आहा आनी तेंचे व्हडले फार्म्स आहा, तितून भितर ट्युरिजम चालू करपाक अशें दिसता म्हाका की तेंच्यांनी फुडाकार घेवंक जाय. त्या भुरग्यांक एम्प्लॉय करपाक जाय, धाकटुले हार्ट्स घालपाक जाय आनी ते लोकांक थिंगा व्हरोन रावपाक दिवपाक जाय. म्हणजे एक्सपिरियन्स गोवा in rural areas, experience Goa in hinterland, experience Goa in backwaters. The riveranसून वचून सारके up to where the river takes you, you have to experience Goa in a different way, not only the coastal belt. So we can promote Goa in a different way, like how Kerala is promoting their backwaters, how Kerala is also promoting hinterland. थिंगा मुनार म्हणून वचत जाल्यार डिफरंट हा ट्युरिजम, थिंगा खेकडी म्हणून वचत जाल्यार डिफरंट आहा. म्हणजे दे आर प्रोमोटींग अ लॉट ऑफ थिंग्स. वी आर प्रोमोटींग मोर ओवर बीच ट्युरिजम, वी आर प्रोमोटींग मोर ओवर मॅक्सिमम लोक रावता पणजे, ते बाकीचे लोक कोलवा रावता, कलंगूट, मॅक्सिमम हिंगा रावता आरपारा.
सो आय एम टॉकिंग अबाउट द हिंटरलँड ट्युरिझम. आमचे पोर्रात पळया तुमी एकदम सुंदर सोबीत ग्रीन. यू कॅन प्रमोट दीस इन द रेन. The in a small houses, there are so many houses over here of local people. They can give their small houses on rent बरोबर. and promote this as a home culture tourism, homestay tourism. खूप भाषेचे वेगवेगळे हे न्यू ideas are there to for this industry to show a different way. Do not only project Goa as a party destination. Goa is a party destination. Goa is a hub of tourism in India and the world. We have the beaches. Go beyond the beaches, I'm saying. Don't show the back again the same thing. आता न्यू जे advertisement करूंक जाय हेणे आख्खी the whole India knows that Goa has a beach. Don't show beach back again as it's a beach destination. Show Goa the warmth of the people of Goa. Let the Indian tourists and the foreigners get attracted towards Goans, their culture, their warmth, the way they respect and talk to you, the way they take you close, the way they give you a homestay, how you can stay in the home. I'm encouraging a lot of youth over here in Parra to start homestays. एक म्हाका दिसता याद जाता म्हाका सरानूच सांगिल्लें की हिंटरलँड ट्युरिझम जे आसा तें सुरू करता आसतना नवे भुरगे तांचे ग्रूप जे आसा तांच्यांनी आपापल्या एरियेंतले कला सादर करपाक शकता. कारण आमच्या गोंयांत खुबश्यो अश्यो कला आसा किंवा आपल्या एरियेंतलें जेवण तुमी प्रेजेंट करपाक शकता. सर, टॉकिंग अबाउट दी डेव्हलपमेंटल वर्क, कारण एक गोश्ट म्हाका विचारपाक जाय आशिल्ली. 2012च्या नंतर आमी ट्रान्सफॉर्म जाताना पयला फूल कलंगूट. बट फाटली कांय वर्सां बिकॉज मनोहर भाई सुद्दां बरे नाशिल्ले तेन्ना सुद्दां हांगासर डेव्हलपमेंटा खातीर तुमची खुबशीं कामां तुमी सांगिल्ली की जावपाची आसा ती थोडी फायली क्लियर जावपाना. त्याच्या नंतर आतां कोरोना व्हायरस आयला. अजुनूय सर प्रॉब्लेम जाता कामां क्लियर जावपाक? मेन कितें आहा, कामां जी आमी फायलींनी घातलेले पुटअप केल्ली आनी ती फुडें गेल्ली ती खंय तरी टेंडराक पावल्ली. थोडी टेंडर जाल्ली, वर्क ऑर्डर दिल्ले, कामां स्टार्ट जाल्ली, थोडी कामां स्टार्ट जावपाचे प्रोसेसान आसली, लॉकडावन जाली, सगळें बंद पडला. आतां एक्सपेंडिचर सँक्शन इज डिफर्ड टील डिसेंबर. सो वी हॅव टू सी हाव इकॉनॉमिकली दीस स्टेट इज गोइंग टू कम अप बॅक अगेन. इकॉनॉमिकली वी आर नॉट दॅट strong right now. It will take some time for the state to get जे आधी फंड्स येताले एज GST, एज VAT, एज डिफरंट टायप्स ऑफ इंडस्ट्री जी आमची गोंयांत आहा तितूनसून GST येवप, आमचो शेअर डायरेक्ट येवप 9% प्लस सेंटरा कडसून जे आमचे कडेन येवपाक जाय ते येवप. पूण खंय तरी आयज ते बंद आसा. टील हे लॉकडावन हो वायरस पयस वचोन हे सगळी इंडस्ट्री परत चालू जाली. नॉट ओन्ली a hotel or a resort or a guest house. I'm talking about allied activities which are connected to this and they pay the GST to the state and the central government. हे म्हाका दिसता चालू जायत जाल्यारूच आमकां जे पयशे ट्रेजरीन येवपाक जाय ते येतले आनी ही जी कामां आमची इनकम्प्लीट उरल्या सगळ्या आमदाराची उरल्या. खुबश्या आमदाराची कामां वेगवेगळी तेणी प्रपोज केल्या ती आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ती उरलेली आहा. ती कामां जर तर स्टार्ट जावपाक जाय जाल्यार स्टेटी कडेन पयशे येवपाक जाय. वी कॅनॉट डिपेंड ऑल द टायम ऑन द सेंटर. आतां म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 25 crore सेंट्रल गव्हर्मेंट मोडटा टू दॅट जेल आमची जी आसली आदी वीच इज पार्ट ऑफ द बिगर फोर्ट आग्वादा. फोर्ट आग्वाद जी जेल आसली ती जेल जेन्ना शिफ्ट जाली कोलवाले ती जेल खाली उरली. ती कोण तरी ती हॉटेलाक म्हणून दिवंक सोदता, लायन स्टॉप केली ती आनी आदल्या आमच्या मुखेलमंत्र्याक सांगून आमी सेंटराचे पयशे हाडले ताका. मनोहर पर्रीकाराचो व्हडलो तितून वांटो आहा ते पास करपाक 25 crores. आनी आमचो तेन्ना GTTCचो चेअरमॅन निलेश काब्राल हेणी आमकां हेल्प करून ही फायल पुटअप करून आमी पयशे हाडले सेंटराचे. 25 crores आयज मोडप चालू आहा ताका. ही आमी रेस्टोरेशन करता. रेस्टोरेशनाचें काम थ्रू आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तेंचे हे घेवन आयडियाज घेवन तेंचे इंजिनियर्स घेवन आमी हे बरो प्रोजेक्ट कन्सल्टंट अपॉयंट करून तो आख्खो प्रोजेक्ट 25 crores करप तेजें काम करप चालू आहा. आनी म्हाका दिसता असली कामां जी सेंट्रल पयशाचे हितून येयल्ली आहा ती कामां चालू आहा. बाकीची आतां स्टेटाची कामां जी आहा ती स्लोली कमी जायत वयतली, म्हणजे स्लो जातली टील द इकॉनॉमीक
सिट्युएशन ऑफ गोवा इम्प्रूव्स. खूपदा हांव जेन्ना भायल्या लोकां कडेन उलयता, नॉट फ्रॉम कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, भायले म्हणटा की आमकां मायकला सारके MLA जाय. तेंचें रिजन आसता की विदावट गव्हर्मेंट सुद्दां जर तुमकां हेल्प करीत जाल्यार स्वता वचून कितें तरी करून डेव्हलपमेंट करता. फॉर एग्जाम्पल तुमी ग्रावंड केलो हेल्प करून, आतां जो वन ऑफ द बेस्ट ग्रावंड इन गोवा म्हणून वळखलो वता आनी तुमी 18 तारखेक तेजें उद्घाटनूय आसा. सो अशें कित्याक जाता की तांकां सुद्दां दिसता की मायकला सारके लिडर जाय जे विदावट गव्हर्मेंट हेल्प सुद्दां आमचे डेव्हलपमेंट जावं शकता म्हणून. सी यू नीड टू हॅव अ क्लियर विजन. पयले तुजें मन जें आसता तें पयलें क्लियर आसपाक जाय की बाबा आपूण ही जर्नी जी आमची संवसारान आहा, आनी स्पेशली जेन्ना खूब जाण म्हणटा की आमी फुडें आमदार जावंक सोदता, आमी सरपंच जावंक सोदता, पंच मेंबर जावंक सोदता, ZP जावंक सोदता, तेंचें एक विजन पयलें क्लियर आसपाक जाय की वी आर गोइंग टू डू समथींग फॉर अदर्स. आमी कितें तरी सोशल वर्क लोकां खातीर करतले, आमी कितें तरी जे आदी मेंबरांनी करूंक ना, आदी लोकांनी करूंक ना, आदी सरपंचान MLAन करूंक ना, मिनिस्टरान करूंक ना, तें आमी करून दाखयतले, अशें विजन आसपाक जाय. सो फॉर दॅट यू नीड टू go to any level means you can go not only depend on the government, you can go and ask for corporate social responsibility, CSR activity. हिंगा गोंयान कितलेशेच व्हडले इंडस्ट्री आहा, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आहा जे आख्खे वर्ल्डाक टॅबलेट्स आनी इंजेक्शन्स आनी बाकीच्यो वस्तू सप्लाय करता, डिस्ट्रिब्यूट करता. हिंगासर व्हडली हॉटेल इंडस्ट्री आहा वीच इज चेन ऑफ हॉटेल्स. हिंगासर बरे व्हडले बिजनसमॅन आहा जिंगा गोंयान ते पयशे जोडटा. जाल्यार गोंयान तेंची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की आपूण थोडे तरी पयशे परतून समाजाक दिवप, परतून कितें तरी बऱ्या कामाक करप. स्पेंडेड मनी फॉर एड्युकेशन, स्पेंडेड मनी फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्पेंडेड मनी फॉर कल्चरल थिंग्स, स्पेंडेड मनी टू रिवायव समथींग. लायक आमचे पोर्रान वॉटरमेलन काळंगां आमची फामाद, आमची रिवायवल ऑफ दीस काळींग सिंजेंता कंपनीन केली. सो वी अप्रोच्ड सिंजेंता एंड सिंजेंता केम फॉरवर्ड एंड सेड वी विल रिवायव युअर वॉटरमेलन्स एंड वील टेक केअर ऑफ वॉटरमेलन्स एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ते आमकां एवरी इयर सीड्स दिता, सारें दिता, ते आपले मनीस घेवन येता, म्हणजे फार्मर घेवन येता, गार्डनर म्हणजे तेंचे हितून कंपनीनसून हाडटा ते, आनी ते आमचे शेतकारांक हेल्प करता हें काळंगां लावपाक. तेका पिरियडिकली येवन इन्स्पेक्ट करता, तेका सारें कितले घालूंक जाय सारें फ्री दिता, बियो सगळे बाकी कितें लागता तितले वस्तू फ्री दिता. म्हणजे तेंची ती रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दॅट द फेमस वॉटरमेलन ऑफ पार्रा रिमेन्स फॉर द जनरेशन नेक्स्ट. फुडल्या जनरेशनाक हें काळींग मेवपाक जाय आनी तेज्या खातीर हे सगळे तो प्रयत्न करतात. ते तशें आमी एज आमदार जेन्ना आमी जाता वो सरपंच जाता, आमी प्रयत्न करपाक जाय आमी भुरग्यांक कितें तरी दिवपाक वेगळें. स्कुलान तांकां बरें स्टडीज आहा, तांकां एड्युकेशन मेळटा, पूण तांकां स्पोर्ट्स एक्टिविटी ना. तूं खंयच्याय विलेजीन असो ग्रावंड मेळना तुका, बरो ग्रावंड जावपाक जाय. तांकां फुटबॉल जावं, क्रिकेट जावं, तांकां इनडोर क्लब, तांकां बॅडमिंटन, टेबल टेनीस, लॉंग टेनीस, स्विमींग पूल, तांकां लायक इंटेलॅक्च्युअल गेम्स ज्यो आसता, वेदर इट इज चॅस वो आनीक कसली गेम, ती तांकां कशें शिकोवप, ताका ट्रेनींग करपाक भुरगे हाडप, हें सगळें जावपाक जाय. हें जर तर जायना जाल्यार कसलो फायदो? आमदार जावन कितें फायदो? वॉट इज द यूज ऑफ बिकमिंग एन MLA or a minister or a chief minister also if you cannot give the basics to your youth? सो हे वस्तू जावपाक जाय आनी तितून एक बरो जिम्नॅजियमूय जावपाक जाय. आमी पार्रा विलेजीन आमचो जिम्नॅजियमूय केला भुरग्यांक वीच इज फ्री. तितून आमी आतां फुटबॉल ग्रावंडूय केला, आतां तेंचो क्रिकेट ग्रावंड उरला करपाचो. तेजे भायर म्हाका तांकां इनडोर एक क्लब करपाक जाय. थिंगा सगळे लॉंग टेनीस, टेबल टेनीस, स्क्वॉश, हे स्विमींग पूल्स भितर सगळे आसतले. ऑल द एक्टिविटीज वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर अ यूथ. Youth is very talented. Every youth is not a footballer. He says, I want swimming. The next youth will say, I want chess. आनी एक भुरगो चेडू आहा ते म्हणटले आपल्याक बॅडमिंटन खेळपाक जाय. सो आमी बॅडमिंटनूय कोर्ट केला पोर्रा. सो अशें जावपाक जाय की प्रत्येक विलेजीन हे वस्तू आसपाक जाय. हे बेजीक. इफ वी कांट डू दीस इन दीस सेंचुरी, देन वेन वी आर गोइंग टू गिव?
इतली वर्सां भुरगीं रावली की आमकां बॅडमिंटन कोर्ट कोण तरी करून दितलो, आमी करून दिलो आतां फुटबॉल ग्रावंडूय कितलींच वर्सां जालीं तो पेंडींग आसलो, बरो ग्रावंड करून दिलो विच इज डॅम्पो स्पोर्ट्स क्लब, तेंचो हा ग्रावंड, सालगांवकाराचो ग्रावंड हा त्या स्टँडर्डाचो ग्रावंड त्याच कॉन्ट्रॅक्टरान करून दिला आमकां. वी स्पेंड अरावंड 1 crore. पूण हे सरकाराचे पयशे न्हू, आमी हेच कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून कितलेशेच हॉटेला कडल्यान घेवन येयले. खुबशे लोक म्हणटा आमचो क्लब टिटोजाचो पात्रांव आमकां कोत्र म्हणून, तो आमकां कोत्र न्हू, तेणें आमकां हेल्प केला हो ग्रावंड करपाक. हांव कितें म्हणूंक सोदता की यू हॅव टू हॅव दॅट आर्ट ऑफ आस्किंग मनी इवन वीथ युअर पॉलिटिकल ओपोनंट. तुजो पॉलिटिकल रायवल कोण आहा आनी तेजे बिझनस आहा, यू शूड नॉट कीप क्वायट, यू हॅव टू गो अँड आस्क हिम, बाबा कॅन यू डू समथींग फॉर द यूथ. तुमी आमच्या युथा खातीर कितें तरी करा, तुमी बिझनसमॅन आहायस, कितें तरी दिया. एज अ बिझनसमॅन हांवेनूय दिले, हांवेनूय पयशे दिले ग्रावंडाक, तशें आनीक 50 जाणांनी दिले. अशें करून ते पयशे एकठांय करून आमी हो ग्रावंड केलो. आतां ताका स्टँड बांदतले GSIDC, ताका 10 कोटी मोडटले ते, आनी क्लब हावस ते तांकां दिले हांवें बांदपाक. पूण पयलीं ग्रावंड भुरग्यांक स्टार्ट करपाक खेळपाक आमी केलो, ताका गेट घातली, कंपावंड केलें, सगळें केलें. सो अशें जावपाक जाय की सगळ्यांनी फुडें सरपाक जाय वांगडा. तितून आतां कितकेच जाण आहा, आमचो पार्राचो एक्स सरपंच आहा बेनेडिक्ट डिसूजा, तो तेजो कोमनिदादीचो प्रेसिडेंट एटॉर्नी. सो सम लँड इज हीज, मिन्स हीज म्हणजे ऑफ द कोमनिदाद, बट इट इज बींग गिवन फॉर गूड कॉज. सो आय थँक हिम, बेनेडिक्ट डिसूजाक हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेणें जेन्ना आमी चिंतलें की लार्जर एंगलान हो ग्रावंड जावचो, तोय फुडें सरलो की करया म्हणून. सी हांव कितें म्हणटा, आय कॅनॉट क्रिटिसायज माय ओपोनंट्स, माय पॉलिटिकल ओपोनंट्स. वी हॅव टू गिव देम दॅट ड्यू रिस्पेक्ट ऑल्सो समटायम्स, दॅट दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट एक्टिविटी. आयज जे डेवलपमेंट एक्टिविटी आमी करता तितून तेंचोय सहभाग आसूं न्ही. आमी तेंचे कडेन वयतले, तेंचे जो तर तितून कितें रिक्वायरमेंट जाल्यार तेंचे कडेन वयतले आनी आमी करून घेतले. पूण करून घेवपाचो एक आयडिया आसता, एक तकली आसता, एक जे एप्रोच जो आसता तो पॉझिटिव्ह आसपाक जाय. आनी ह्या पॉझिटिव्ह एप्रोचान आमी सगळ्या कडेन वयता आनी ही सगळीं कामां करून घेता. एक्झॅक्टली. म्हाका दिसता ही सगळ्यांत बेस्ट क्वॉलिटी आसा एका लिडराची, की फुडलो कितें सांगता तो क्रिटिसिजम सुद्दां जर आसत जाल्यारूय ते आयकात आनी ते खरें जर आसा, सारकें जर आसा, चेंज करपाचो प्रयत्न करा. एक गोश्ट बदलच्यान आमी पयली की जो मनीस सांगसून येता वयता ते मायकल सराक हात दाखयतात, उलो करतात, कारण एक मोग आसता लोकांचो आनी लोकां कडेन तांचो एक कनेक्ट आसता. सर परत एक फावट पुराय गोंयच्या वतीन, म्हाका टायम खूब जालो आमी उलयता सर, वाडदिसाची हुनुनीत परबी सर तुमकां. आनी येस, फुडले आनीक जायती वर्सां आमकां तुमचे कडल्यान काम पळोवपाक जाय, फक्त कलंगूट पुरते न्ही, आख्ख्या गोंया खातीर. एज अ मिनिस्टर म्हणून तुमी पळयतात सर, बट आनीक पदां मेळोन तुमची जे काम आसा ते पूर्ण गोंयाक पळोवपाक जाय सर. थँक्यू व्हेरी मच, देव बरें करूं सर टायम दिल्या बद्दल. थँक्यू.